आयज सगळे आयज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष ड्रायव्हर फर्नांडीस आमची अख्खी नॉर्थ गोवाची टीम अलॉंग विथ द एम्प्लॉईज ऑफ बिग बी कसिनो अँड द वेंडर्स ऑफ बिग बी कसिनो केम टू फायल अ पुलीस कंप्लेंट अगेन्स्ट द मॅनेजमेंट ऑफ बिग बी कसिनो. कितें जाला जानेवारी म्हयन्यान बिग बी कसिनोन तांकां अचानक तांकां कामा वयलो काडलो. काय सांगनासतना काय नोटीस पिरियड दिनासतना कळ्ळें न्हू अचानक. सो तेंचो पेमेंट जो आहा तेजो सॅलरी जी आहा पेंडींग आहा. 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जावपा आयले. सो आमचे जे एम्प्लॉई आहा आमचे गोवन जे यूथ आहा ते अप्रोच दी पुलीस स्टेशन 2 फेब्रुवारी ते अप्रोच द पुलीस स्टेशन. सो पुलीस स्टेशनार अंडरटेकिंग घेतलो फ्रॉम द HR ऑफ बिग बी सेईंग दॅट 5 फेब्रुवारी पर्यंत पेमेंट जातलो पूण अजून पर्यंत पेमेंट जावंक ना. म्हणून आयज आमी सगळे जाण आमची यूथ काँग्रेस टीम आनी सगळे जाण मेळून आयज ऑफिशियली मेळपा आयला पुलीस स्टेशनाक की कंप्लेन कित्याक जावंक ना आनी पेमेंट कित्याक जावंक ना म्हणून. सो पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयांत तुमकां खबर आहा कितलेशेच अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आसा आनी गोवा गव्हर्मेंटान आमकां युथांक एक अवॉर्ड दिलेलो आहा की वी हॅव बिकम द हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट इन गोवा. गोवा हॅज रिसीव्ड द अवॉर्ड ऑफ हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट. सो हे आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आहा हॅज कम्प्लिटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट दोज हू हॅव ऑलरेडी हॅव द जॉब. जे भुरग्यांक जॉब आहा तांकां कांयच प्रोटेक्शन ना. हे भायले कंपनी येवन हे बिग शॉट लोक येवन हांगा कसिनो घालता ताबडतोब आपल्याक जाय तशें तांकां काडटा जाय तशें तांकां एम्प्लॉयड करता. हेंचे कडेन PF आहा हेंचे कडेन प्रॉपर हेंच्यांनी PF सुद्दां पेमेंट जावंक ना फ्रॉम लास्ट 1 इयर. हेंचे सॅलरी पेमेंट जावंक ना. हेंचे वेंडर आहात फ्रॉम लास्ट सप्टेंबर हेंचो पेमेंट जावंक ना. आनी खास म्हणून तुका सांगूंक सोदता हांव की ह्यो जो ओनर आहा बिग बी कसिनोचो समवन कॉल्ड घंटा कळ्ळें न्हू. इफ यू गो टू सी ताका लास्ट इयर बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड मेळ्ळो. कळ्ळें न्हू. पळय बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड CM हॅज गिवन द अवॉर्ड. CMन स्वता अवॉर्ड दिला हेका. पळय आनी ह्यो CMक बर्थडे विश करपाक सुद्दां गेल्लो. ह्यो व्हिडिओ CM केक कापता तेन्ना तो आसा. सो आमी सांगूंक सोदता समज CM आनी ही तांची इतली बरी फ्रेंडशीप आसा तर CMन ताबडतोब इंटरफेर जावन ह्यो इशू सॉल्व करचो. कळ्ळें न्हू. वी आर नॉट सेइंग की CM डायरेक्टली इनवॉल्ड आहा बट कितें आहा ऑल द कसिनोज एवरीथिंग कम्स अंडर होम डिपार्टमेंट दॅट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. आनी ह्यो तो कसिनो बंद जाला ताबडतोब अचानक हे सुद्दां अंडर द ऑर्डर ऑफ होम डिपार्टमेंटूच बंद जाला. कळ्ळें न्हू. सो CMचो इतलो खास आसपी मनीस समज अशें करता तर इट वील टेक हार्डली 5 मिनिट्स फॉर द CM फोन मारून ताका सांगपाक की हेंचे पयशे आहा ते ताबडतोब दी म्हणून. हे जे भुरगे आहा CMक लागता. ह्यो CMक लागना. ह्यो भायलो मनीस ह्यो भायलो घंटा म्हणून भायलो मनीस. हे भुरगे आहा त्या CMक डायरेक्ट लागता. सो CMक प्रो यूथ एक गोंयकार म्हणून फुडें सरचो आनी एक घंटा कडेन वचून पयशे काडून हे भुरग्यांक दिवचे. आमचो इतलोच डिमांड आहा. नाल्यार यूथ काँग्रेस आयकचे ना. वी will be forced to protest in front of CM residence because CM and he, as a chief minister he is responsible to all the youth of Goa and he is responsible of all the casinos in Goa. आता पोलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी कितें सांगलां की आतां हेंच्यांनी अंडरटेकिंग दिला कोणें ते बिग बी कसिनो ते अंडरटेकिंगची कॉपी आमकां दितलो तो की अंडरटेकिंग ते बरयला की 5 तारीख पर्यंत पेमेंट जातलो म्हणून आनी तो सुद्दां फॉलोअप घेतलो आनी आमकां सांगतले म्हणून. आमी 2 तारखेर जेन्ना येयलो पळय न्हू मॅनेजमेंटाक आमी विचारले 2 तारखेर बाबा 10 डिसेंबराक पेपरार डिक्लेअर केल्लें हो प्रॉब्लम आसा तुमकां सॉल्व केला ते तुमी आतां इव्हेंट ऑर्गनायज करतले तुमी विचारपाक कोण हांगसर अशें विचारपाक कोण काय म्हणल्यार आमकां भायर एक बांवसर म्हणून भायर हाकोवन धाडले आनी भायर धाडले उपरांत मागीर आमी भिरांतीन आमच्या भुरग्यांनी थोड्याक पुलीस कंप्लेन केला. ते येयले आनी मनोज कुमार म्हणटा ते घेवन येयले हांगसर आनी तेन्ना आमी डिमांड केलो आमचो पेमेंट आमकां दिया कांय कळना कशें न्हू. सो तेणें बरोवन दिलें हांगसर 5 तारखेर बरोवन दिलें प्रवीण चव्हाण आनी मनोज कुमार हेणी. सो आजून काय पेमेंट जाता आमी परत इन्क्वायरी करपाक गेल्ले तरी असून कांय ना. 2 फावटी येवन गेले परत आयज येयल्ले आसा. आतां प्रॉब्लम जाल्लो असो कितें सरकारान फाटीं 4-5 म्हयने आदी म्हजें घर म्हणून स्कीम काडलेली. आतां म्हाजेर असो प्रश्न येयलो म्हणजे सगळ्यांचे प्रश्न येयलो म्हाजें सॅलरी खंय पावली. आतां म्हजें घर तर सायडीक गेलो म्हाजें घर चलोवपाक सुद्दां म्हजी सॅलरी जाय न्हू. बरोवन तो आसा PFूय ना आमकां. आतां करपाचें कितें. कितके महिन्याची सॅलरी घेना? 1 महिन्याची सॅलरी आनी 9 महिन्याचे PF आसा प्लस पयलींचे 3 महिन्याचे PF आसा. लेजर आहा तेगेली आनी लेजराची
तुम्ही फिक्स आहात तेव्हा टेम्पररी काम करतात ना आम्ही सगळे फिक्स असले फिक्स आले सगळे fix, सगळे फिक्स असले असं तुमच्याकडे किती फिक्स हो असले अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट केलं आम्ही भितर सबमिट केलं पळय सगळे अपॉइंटमेंट लेटर तांचे रिक्रुटमेंट लेटर तांचे PS अलॉंग विथ PF नंबर अलॉंग विथ तेंच्यांनी कंप्लेन केला लेबर डिपार्टमेंट ते सुद्धा कंप्लेंट अटॅच करून हांवें सबमिट केला सगळे प्रुफान सबमिट केला Total पुलीस कितके इज जाणांचे? डायरेक्ट राईट टू डायरेक्टली कॉल दॅट ओनर अँड फिनिश द मॅटर टोटल कितके जाणांचे हां टोटल कितके जाणांचे ते मातशे पेमेंट किती खातीर पेमेंट मोस्ट ते पडत आसा तेंचे ते कितें म्हणटा जाण तूं आमचे पुलीस पावर आसा मसल पावर आहा पॉलिटिकल पावर आसा हो स्टेटमेंट मनोज कुमाराचो जो कंपनी ऑपरेशन मॅनेजर आहा तेजो ना ते जालें पण पेमेंट कित्याक दिवंक पळय, ते आमकां काय खबर ना कित्याक लागून ते. पॉलिटिकल पावर आणि कितलो मेन आसा मेन मुद्दा कितें आसा लॉसान चालले ना लॉसान ना कॅसिनो प्लासानच आसा लॉसान ना टिप्स मेळटा लॉसान कशें लॉसान पासून शकता बरोबर म्हयन्याचो 18 लाख टिप्स पळय आतां बंद कित्याक केला कसिनो बंद एज पर पेपरान जे न्यूज आयला बंद केला कित्याक तेंच्यांनी गव्हर्मेंट कितें फीस दिवंक ना म्हणून ते 12 कोटी फीस दिवंक ना म्हणून ह्या कसिनो आनी ते कसिनो 22 कोटी दिवंक ना म्हणून कळ्ळें न्हू पूण पॉलिटिकल पावर तुमकां दिसता ह्या फोटवान विडियोन खंयचो पॉलिटिकल पावर आहा तो पॉलिटिकल पावरान म्हाका दिसना की कित्याक हेणें पयशे फारीक करूं ना गव्हर्मेंटान कदाचित अशें जावंक शकता की फारीक करूं नाका आमी कितें भितरल्यान सेटींग करून तुका माफ करता फीस अशें जावंक शकता कळ्ळें न्हू पोलिसाचे जे बॅरिकेड्स असतात तेचेर एडवर्टायजमेंट मारपाक ते कशें तेच म्हणटा कसिनो एडवर्टायजमेंट दिता कसिनो सगळे गव्हर्मेंटाक विकते घेतले अशें केलां हेंच्यांनी कळ्ळें न्हू ते उलय सगळें स्टार्टींग फ्रॉम सप्टेंबर तुमकां कितें सांगलां की कंटिन्यू करा तुमचें काम ओ कितें कंपनी बंद जाला ती बंद जाल्या? बंद केला ताबडतोब तेणें बंद केला अचानक आनी ताबडतोब बंद करून हांकां डायरेक्टली सांगलां वचात म्हणून हांगासून आनी ते मागीर वयता नोटीस दिवपाक मेमोरंडम दिवपाक ते बाउन्सर दवरला तांकां भितर सुद्दां घेना आनी म्हणटा की आपल्या पॉलिटिकल पावर आहा पॉलिटिकल पावर कितें आहा तो आमच्यानी दाखयला दिता किंवा आतां वेंडर तर्फेसून उलयतलो आनी आपले कितें इशूज आसा सांगतलो हांव वेजिटेबल वेंडर आनी म्हाजे अरावंड 13,76,000 पेमेंट पेंडींग आसा थिंगा कॅसिनोन आनी आनी आमकां मॅनेजमेंटान सारकें फटीपणान केल्ली आसा ती एक मनोज कुमार म्हणटा तो GM आहा तो पावल्लो आसा आनी दुसरी म्हणटा ती करोना मॅडम ती अकावंटंट तियेन आमकां सारकेंच फटीपणां केल्ली आसा तियेन आमचे पेमेंट डिले केल्ले आसा आनी पयलीं आसली ती आमची अकावंटंट आसली तियेन केन्ना आमकां डिले करूंक नासलो हेज्या पयलीं एक मंथाचो पेमेंट 10 दिसांनी भितर घालताली पूण हे डिले करून आतां 1.5 कोटी जाले ही पयलीं एक सांगताली कॅसिनो चालू आसलो तेन्ना आतां कॅसिनो बंद जाता दुसरें एक सांगता पयलीं सांगताली कितें कॅसिनोन म्हणटाली ती हे कितें आयज जातलो शिवाय हे दिताली एक हे दिताली आतां लास्ट मंथान जानेवारीन सांगताली ती ह्या सॅटर्डे फर्स्ट सॅटर्डे जातालो मागीर ती नॅक्स्ट डेट दिताली आपण म्हणलें आपलें उतर दिताली आतां कितें म्हणटा ती बंद जालेल्या कॉल रिसीव करना ती घोवा कडेन दिता आपले फोन आनी तो घोव म्हणटा तिथं तुम्ही कॅसिनो भायर स्ट्रायक करा म्हणटा ती मॅनेजमेंट म्हणटा भायर स्ट्रायक करा आतां म्हणटा ती मग तुजो 13 लाख कितल्या म्हयन्याचो हो म्हाजो 4 म्हयन्याचो आहा ऑक्टोबर टू जानेवारी पण 13 लाख जायसर तुमी रावतात कशे उगी तीन- कित्याक हांगासर 15 रुपया उगी रावना तेंच्यांनी प्रॉमीस शुअरिटी दिल्ली आतां लास्ट म्हाजो पेमेंट ती 2-3 म्हयने जाले न्हू 1 म्हयन्याचो पेमेंट करतालो अशें आतां तियेन आतां प्रॉमीस केल्लें म्हाका जानेवारीन पेमेंट करतलो म्हणून अशें पेमेंट डिले करता ती आनी आतां म्हणटा तिचो घोव म्हाका सांगता तिका कॉल केल्लो तिचो घोव उलयता फोन तो म्हणटा हे कर म्हणटा स्ट्रायक करा म्हणटा ते कंप्लेन घाला म्हणटा तुमी आनी म्हणटा ताका हाडा म्हणटा तो खूंय दुसऱ्या स्टेटीन आहा पळय थिंगासरलो हाडा म्हणटा ताका आनी आतां कितें करूंक जाता ती घरा बसला आनी आमकांय घरा बसून ते पडला सगळें अशें जालां सिच्युएशन आतां पुलीस स्टेशनरी पुलिसांनी कितें सांगलें पुलिसेन सांगला पोलिसांनी आतां बरें सद्याक कंप्लेन घेतल्या ओके कॉम्प्लेनी बट आमकां बरोवन कांय मेळूंक ना खाली इनवर्डाची कॉपी मेवल्या ओके आमी कितें सांगलां पुलिसांनी FIR रेजिस्टर कर म्हणून कित्याक लास्ट टायम 5 तारीख वा 7 तारीख केन्ना आमचे हे यूथ येयलेले पळय सगळे तेन्ना तेंच्यांनी ताका बरोवन कितें दिल्लें बट दे हॅड नॉट गिवन द वेंडर्स तो लेबरर्स आमचे स्टाफ कोण आहा पळय ताका कोणाकूच काय दिलेलें बरयलें तें तेंच्या HRान सांगलेलें तांकां हे 15 दिसां मध्ये क्लियर करता बट अजून पासून तेंचें कांयच जावंक ना पळय आतां कितें रावतले ना ना आतां कितें आहा पळय इशू क्लियर आहा पळय तो जो मनीस घंटा म्हणटा मनीस जो आहा तो भायलो आनी हेंच्यांनी कंप्लेन आमच्या भुरग्यांनी लेबर डिपार्टमेंट घातला लेबर डिपार्टमेंट कोणाचो गव्हर्मेंटाचो सो गव्हर्मेंट शूड इंटरफियर डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर नाजाल्यार तो इशू सॉल्व जावपा ना सो आमच्यांनी एज यूथ काँग्रेस आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयतले कळ्ळें न्हू की ताबडतोब तूं इंटरफियर जा ते पुलीस सुद्दां काम सांगता चीफ मिनिस्टर
आणि हे जे म्हणटा ह्यो डायरेक्ट ओनर म्हणटा आपल्याकडे पॉलिटिकल पावर आहा आपल्याकडे पुलीस आहा तर चीफ मिनिस्टर शूड गिव अ रिप्लाय. चीफ मिनिस्टर शूड गिव अ रिप्लाय की त्या बर्थडे दिसा तो कित्याक आसलो थंय, तेका तुमच्यांनी ऑर्डर दिला तो कोण. तो चीफ मिनिस्टर शूड टेल अँड रिवील द रिलेशनशीप बिटवीन हिम अँड घंटा. पर्सनल सीएमाक मेळपाक वयतले सीएमाक मेळपाचे प्रयत्न करतले. वी वील रायट अ लेटर टू सीएम टुडे ओनली अँड वील मेक शुअर दॅट दिस इशू गेट रिझॉल्व अंटील सीएम इंटरफियर्स. तो इशू रिझॉल्व जावचो ना. सीएम समज इंटरफियर जायना तर सिद्ध जाता की सीएम गोंयकारा खातीर ना, सीएम फक्त पयशेकारा खातीर फक्त घंटाल अशे लोकां खातीर आसा. जर खंय ना खंय तरी मागणी तुमची पूर्ण जायना जाल्यार कितें फुडलें पावल घेता. आमी समज जायना जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक वांगडा आमकां रस्त्यार दवरचो पडटलो कळ्ळें न्हू. आनी सीएमाच्या घरा मुखार बसचो पडटलो. आयज तुमी पयला कशें प्रोटेस्ट जाला तो पणजी, तशें आमकां करचें पडटलें आनी इशू जेन्ना पळय सॉल्व जायना तेन्ना पळय आमकां हेंच्या वांगडा रावचो पडटलें. म्हाका कितें दिसता 250 सुमार एम्प्लॉय आहा ते तितूंतले आमकां 115 ते 125 जाणांची सिग्नेचरां मेवल्या आनी थोडे जाण टाचान जावंक सोदता कळ्ळें न्ही. तेंचे आमकां अर्जंसीन आमकां पावंक ना सगळ्यांची सिग्नेचर घेवपाक. तेच प्रमाणे आतां हो कजिनो 3 कंपनींनी चलयलेली आहा. पयलीं कितें LLP, बीग बी, लेजर, प्लेजर, मागीर आनीक कोण कळ्ळें न्ही. 3 कंपनीचे ऑलमोस्ट 13 म्हयन्याचे ते 10 म्हयन्याचे ते 13 म्हयन्याचे PF दिवंक ना तांकां कळ्ळें न्ही. आमचे वेंडर्स जे आहा वेंडर्स एप्रोक्सिमेट वेंडर्साचो 1.5 कोटी उरला तेंकडे पेमेंट करपाक. हो मनीस घंटा म्हणटा पळय हो सगळ्याक फंक्शनाक स्पॉन्सर आनीक खूंय सगळे हे करता पयशे इतले मोडटा बाबा गरिबांचे वो कित्याक दिना. हां आमचे हे वेंडर्स इतले त्रास काडटा. आमचे थोडे वेंडर्सांनी इंट्रस्टान पयशे काडल्या. तेजी एकल्यानी वेजिटेबल वेंडर तन्वेश म्हणून तेजे बाबा हाल जाता. तेजी मामी हॉस्पिटलांत रावंक ना. तेजे भायर घराचे भायर इंट्रस्टान घेतले पयशे ते रावता. सप्लायर रावता. दुसरो ग्रोसरीवालो आमचो कालांगूटचा तेजे बाबा 40 लाख सुमार उरल्या. कितें मात करूंक सोदता हो सरकार. दुसऱ्यांचे कोणाचे आजार रोकडेच कामां जाता. हालीं गरिबांची कामां हिंगासर केन्नाच जायना. आनी आमचो युथाक अनएम्प्लॉयमेंट आतां हे कामूय आमचे सगळ्यांचे युथाचे गेले आख्खे गोंयचे कळ्ळें न्ही. इतले कोण आमचे आसले आल्दोनचे, बिचोलचे, हिंगासरल्यान येताले आरपोर्टचे तेंचे सगळ्यांचे कामां गेला. आमचे स्टेटीक हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेवला. तरी पूण आमचो सरकार कांयच सिरियसनेस घेना हेजे उपरांत. तेंच्यांनी आतां कितें तरी एम्प्लॉयमेंटाक लागून कितें करूंक जाय वयल्यान लोकांची सगळींच कामां काडून वता. कांयच पडलेलें ना सरकाराक. आमचो एम्प्लॉई म्हणटा पळय ताका इंजिनूच ना. म्हाका दिसता एवरी सिंगल डे म्हाका दिसता सगळे लोक प्रोटेस्टूच करता. हांव नको लोक हांकां कित्याक वोट पासून मारून हाडटा ते म्हाका दिसना. हांकां एवरी टायम आमी म्हाका दिसता सगळे काम धंदो सोडून सगळे प्रोटेस्टाकूच बसपाचें. हेंची सगळीं प्रॉब्लम आहा. हेंकडे जर तर गव्हर्मेंट हँडल जाना हेंच्या रिजायन जावन दिवपाचें सगळ्यांनी. गव्हर्मेंटूच रिइलेक्शन करपाचें. इतले तांकां त्रास जाता जाल्यार सगळे कामाक आयज पळय TCPचे ST शेड्यूल कास्टाचे तेंचो इशू जाला. ओके पयर हांवें आनी कसलो इशू रेज केलेलो. एवरी डे देर इज सर्टन इश्यूज बाबा लँड ग्रेबिंगाचे कितें चालू आहा, मर्डरीचे चालू आहा, मागीर आनी कितें हें चालूच आहा. हे गव्हर्मेंटा कडेन कांयच जायना. साप कांयच काम जायना. खंयच्याच डिपार्टमेंटान कितेंच कामां जायना. TCPन दवर तूं, लेबरान दवर, पुलिशेन दवर, खंयच जायना कामां. कितेंच कामां जायना. गरिबांची कितेंच कामां जायना. आतां सगळे गरिबाचे म्हाका सांग हेंच्यांनी कितें तरी कायदो काडपाचो बाबा. व्हडलें कितें जालें जाल्यार रोखडेंच तेंचे कितलो अमावंट तरी रिजर्व आसूंक जाय बाबा. कितें ते धांवले गेले बाबा लेबरांचे पेमेंट, वेंडर्साचे पेमेंट जावंक जाय. अशें कितें तरी कायदो आसूंक जाय आमचो. आतां म्हाका एक सांग लेबराचे जाले वेंडर्साचे आमी कितें करतले. कितले आतां हेच वेंडर म्हणटा दुसरे हॉटेलवाले दुसरे थोडे आहा कंपनीज ते हेच वेंडरांक धाकटे वेंडर नाडून वयता. 6 म्हयने 3 म्हयन्याचे बिलां प्रॉमीस करून नाच जाता. तांकां लागून कितें कायदो काडचो गव्हर्मेंटान. हे सारकें रॉंग गव्हर्मेंटान केला ते. कितेंच आपशे तेंच्या मनान कांयच ना हे प्रॉब्लम सॉल्व कर. तांकां हालीं हा पॉल्सां भरपाची सगळ्यांक आनी कांयच कामां जायना हिंग कडेन. दे आर ओन्ली फॉर द रीच. गरीब तो गरीब जातालो आनी गिरेस्त तो गिरेस्त जातालो आनी मिडल क्लास वील पे द GST आनी सगळे. सामान हाडटा तें हांव रिसीव करतालो. ताका लागून बॅक ऑफिसा पेमेंट घातला फक्त म्हाजो एकट्याचो घातला. कित्याक हांव खंय कर पेड खंय हांकां घेवन हांव घेवन नासता म्हणटा. ते म्हाका स्वता येता पेमेंट आयलो केन्ना जातलो, आयज जातलो, फाल्यां जातलो, परवा जातलो. तांकां सांगसून हांव तोकलो पूण हांकां लागून आतां म्हाजो लोक पेमेंट करूं ना. तेंच्यान अशें केलां इतकें सारकें. हांव वयल्यान थँक्स म्हणटा अभिषेकाक तेसर इंटरव्यू पळोवन तेणें सांगलें मातशें आपूण तुमकां हेल्प करतलो म्हणून. सराक बिराक घेवनय केला तेणें. पूण मातसो हांव म्हणटा कितें मातशें बरे भशेन जावचें सगळें क्लियर जावचें. आमकां हेडेक ना त्रास जाता आमकां वाटेर येता वयता आसतना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.